आमचो सगळो गांवाचे हेजे हो आमचो सब्बो नेदो व्हडलो हें आसा पळय न्हू वाडो आसा पळय न्हू गांव हो सब्बने गांवाची आमची सगळीं बायलां हांगासर बसलेलीं आसा पूण सगळ्यांक न्हू आतां हेजो हें कितें की पावसान आमकां घर शिवपाचें आसा काल हेपय आमगेर गळोन थो हेजेरूच सगळें गळोन थो उदक जालें आमी सगळें हांगासर घरा कडेन वचत तर उदक पडलें पावस हरशी तो मोठो येवंक ना आतां हेज्या फुडें पावस सुद्दां बसत जाल्यार आमी घरा कडेन कितें करपाचें मागीर ही सगळी जाणां पळय आतां भुरगीं सुद्दां हांगासर बारीक बारीक भुरगीं बसता भुरग्यांची बुकां आसा तेंचे एडमिशनां करपाचें आसा सगळें आसा कांयच आमी आजून करूंक ना आमी बी मातशें हांगासरल्यान गाडयो स्टार्ट मारता वयता एडमिशन करता परत येता आतां ते पळय म्हाज्यान चेडूं ते पळय फाटले 2 दीस जाले कपडे हाडून युनिफॉर्म हाडून या करून फाटीक लागल्या ताका हांव गो मातशें राव करून ताका हांवें दवरिला म्हाजो 1.5 वर्साचो चेडो आसा ताका सुद्दां हांव सांडून हांगासर येता पोटाक सुद्दां ताका मारून हांगासर येता हांव ताका न्हू सारकी खावंक जेवंक सुद्दां ताका हांव सारकी हें दिवंक पावना हांव हे लोकां वांगडा हांगासर येवन बसता फक्त आमचो गांव एक आमकां हे लूद हांव आमकां हांगासर गांवांत नाका म्हणून हांगासर येवन बसता आमी आनी येदो व्हडलो व्हडलो आतां प्रोजेक्ट हांगासर येयलो न्हू सगळ्यान आमचो गांव आसा तो सगळो नश्ट जावन वयतलो म्हणून आमी हे सगळे जाणां हांगासर येवन बसता आतां पळय तुमकां हांव म्हाजी हे दुखणें सांगता पळय न्हू तशेंच सगळ्यांचे हांगासर प्रत्येकाचे हे दुखणें हे आसात आतां म्हयनो जालो तूं हांगा बसता म्हयनो जालो बसता हय रोपो लायल्लो आमी सगळो गोरांक दिलो कित्याक परत वचोकूच आमकां गावना हांगा येतरी काय ते रोप्याक पळयता आतां दोंगर आमचो जालो थंय आमी वयतालीं हांगा आतां वचून कशें तरी भुरग्यांचें कितें तरी करी म्हटल्यार आतां हे आमकां हाडून लायलो सरकारान आनी हांगा बसयलो कितेंच करूंक गावना जालो पुरुमेत बी जालो तुमचो पुरुमेत कसो करतली सकाळीं येवन बसता ते वचीन ना घरा वयता आनी पुरुमेत करतली ना पावस येयलो कितें येयलो करूंक कितें हाडून करूंक गावता हांगा सगळीं सुटल्यार आमकां कितें संवसाराचें पळयत आमी कांयच करूंक गावना हांगा घातल्या बन्नी सरकारान आमकां म्हणजे तुमची कितें काजी आशिल्लो तुमी कितें करता हय कितें करताले काजी भोंवताले आमी 3 म्हयने समज आनी मागीर ते आमी विकताली पोट भरली व्हरताली रिक्षेन व्हरताली रिक्षेन काजी व्हरत कित्याक आतां ते पोट भरली चड आसा तुमी आतां हांगातले सकाळीं येतात तूं तुजे दोगूय तुमी चडन तूं हांगा येता सकाळीं बसता तर दिसभर तुमी कशें म्हणजे आतां पावसाळो लागीं पावलो तर कितें करता कारण घरान तुमचे करून कितें दवरला बी अशें की बाबा रिपेर करता नाल्यार कितें करता मिरसांगो हाडटाली आनी आमी सुकयताली दारान भरताली आतां पावस तेंकलो न्हू तयारी केला तयारी आतां करूंक जाय न्हू हे हांगा बसलेली आमी आतां कितें तयारी करतली हांगा येवन बसचें पडटा आमकां घरा टायमूच दिवपाक मेळना आतां सुकोवपाचें सगळें तशेंच आसा मिरसांगेचें सुकोवपाचें कांय सुकोवपाक मेळना कित्याक हांगा येवन बसचें पडटा आमकां आतां कशें कितें फुडें आतां पळोवपाचें हें केन्ना आमचें सरकार केन्ना आमचें लक्ष दिता पळोवपाक जाय न्हू आतां भुरग्यांची इश्कोलाची तयारी करपाची आसा तांकां टायम दिवपाक मेळना तेंचें सगळें करपाचें आसा आतां तेंवूय बी करपाक मेळना आमकां कित्याक सकाळीं उठून हांगा येवचें पडटा परत आसता तशें घर जेवणाचें तेंचें पळोवचें पडटा आनी पावस आतां सामको लागीं पावलो घराची सगळी तयारी करपाची आसा कांय करूंक मेळना आमी हे जाले तर आमी उदकीन हांगा सरली तेन्ना आमचो तो रोपो लायला आमी सकाळीं 7:00 बी उठता आनी रोप्यान पयलीं वयता रोपो मातसो उदक मारता आनी घरा कडेन येता मागीर भुरग्यांक कितें च्या पाणी दिता चपाती बी करता आनी हांगा येता आनी 12ंक परत मागीर वयता आमी थोडी वयता आनी थोडी येता 12 जेवण करता इल्लें जेवता आनी परत मागीर तांकां सोदपाक आमी हांगा येता तेन्ना रोप्याची आमची धानल जालें उदक बरें पडना रोप्याक आनी कितें हाडटलो करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना बाजाराक वयतलो बाजार करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना तेन्ना आमची वाचूक कोणूच घेयना हांगासर रोपो आतां ऑलरेडी मिरसांगे लोकांचे बाजारान येयलो आमचो मेलो रोपो उदकाक मेलो ना येवन मी हांगा बसता जाल्यार इतलें उदक खंयचें सुकतली म्हणून आमी रोपो मेलो उदकाक चांदेलकर
आमी आयज एक म्हयनो जालो 34 दीस हांगा प्रोटेस्टाक बसल्या जाल्यार आमकां हांगा कोणूच येवन सरकार पळयना. आतां मे म्हयनो चालू जाला, आतां आमच्या घरा शिवपाचें आहा, म्हाजे तर चुट्टांचें आहा तें शिवूंक जाय, लाकूड आसा ती घरान घालूंक जाय, परत मिरसांग कितें बाजार आमकां पावसाचो पुरुमेत करूंक जाय तो करपाक मेळना. भुरग्यांचे आतां फाल्यां स्कुलां स्टार्ट जातलीं, तांकां सगळें हाडपाक जाय आमकां बुकां हें तें सुद्दां करूंक मेळना. सरकाराक आमचेर कितें पडलेलेंच ना हांगासर. आमी आतां म्हयनो जालो हांगासर वयर वताक बसता जाल्यार कोणूच आमकां येवन विचारना. आतां सगळी पावसाची तयारी आसा, लाकूड बडी आसा, कितें भायर आसलेलें आमकां घरान कालच्यान पावसान स्टार्ट केला जाल्यार सगळे आमचे काल भिजोवन गेले घरा कडेन. आमी मिरसांग रोपो लायता त्यो मिरसांग सुद्दां आमचे काल पाड जावन गेल्यो सगळ्यो. आमकां कितें तर रोपो कुसोवन गेलो, शिंपोवंक मेळना, मरोन गेले, आमचे सगळे संवसाराची वाट लागली घरा कडेन. आमी सकाळीं 8-9 हांगासर येवन बसता, दनपारां 1:30-2 जेवपाक वयता, कितें करून दवरता मातशें तें खाता, परत हांगा येवन बसता, सांजचे 7 आमी घरा वयता. अशें आमचें चल्लें जाल्यार आमकां घरान कित्याचेर लक्ष दिवंक मेळना, भुरग्यां कडेन दिवंक मेळना. आतां सुटयेची भुरगीं घरा आसा, आमकां तांकां सुद्दां पळोवपाक मेळना. ती घरान आसा आनी आमी येवन हांगा बसता. थोडीं भुरगीं आमची आमच्या वांगडा हांगा बसता येवन. सरकाराचें मातूय लक्ष ना. इलेक्शनाच्या टायमार आमी जायी म्हयनोभर तूं हांगा बसला पळय, आतां घरांतली आतां कशें आहा की पावसाळो येता, त्या बरोबर फाटली तुजी तयारी आसता न्ही मे म्हयन्यान. आतां सगळी आमची लाकडाची बडयेची सगळें मिरसांग आरसां सगळें आमकां सुकोवन वळोवन भरपाची करपाची आमकां आतां गरज आसा. पूण आमी ही गरज ही हांगा करता आतां दोंगराक लागून. दोंगर आमकां मेळोंक जाय म्हणून आमचें सगळें चडशें वयर दोंगरार. आमच्या घरा कडेन तें वयलें दोंगरा वयलें हाडूंक जाय आनी आमी घरान भरूंक जाय. पूण हे आतां पंचायतीन गेल्यार पंचायत लागीं धरिना, सेक्रेटरी गेलो सेक्रेटरी लागीं धरिना, सरपंचाक गेल्यार सरपंचा लागीं धरिना. आमी करपाचें आहा कितें आतां. हय जाल्यार म्हयनोभर जालो तूं हांगा बसला पळय. एक म्हयनो जालो एक म्हयनो जावन गेलो आमी हांगा बसता. तर आमकां हे सगळी लोदा येयलो आनी आमकां सगळीं आमची झाडां बिडां नश्ट करून दवरली. आनी आमकां थंय आमकां वखद झाडां कसली वखदाची झाडां आसली, कसली तरी झाडां आसली वखदां पाण्याची, चुन्नाची. आमचो लोक सगळीं वचून आमी आमचें कितें तशें आहा म्हणून आमी हाडटालीं थंयसर झाडां चुन्नां कितें तरी हाडी. खूट म्हण कितें खूट आमी रोंपे लायतालीं थंयसर वचून खूट हाडी, बडयो व्हडल्यो लांब हाडटालीं, कितें कितें वचून हाडी थंयसर. वखद आमकां जाय जाल्यार झाडाचे कडले काडून वखद हाडी. आमकां आनी खूब लुकसाण केली, त्रास केले आमकां. गरिबांक खूब नाडली आमकां, गरिबांचे खूब पोटार मारले आमकां येवन. आनी आतां एक म्हयनो जालो आमकां कोण येवन विचारना हांगा. म्हयनो जावन गेलो कोण एक शब्द विचारना कित्याक तुमी हांगा बसल्या, जावं तुमचें कितें जालां. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमकां कशें आमच्या दारार येता सामकें, तेन्ना आमकां पांयां पडटा, आमकां पांयां पडटा ते. आमी आतां कितले फावटी देवाक कशें तांकां पांयां पडटा. आमकां कितें तरी हेचो कितें तरी एक दिया उत्तर सांगा आमकां अशें म्हणून. आमकां दिया जागोचें कितें तरी निर्णय आमकां सांगा, आमी दिया. जाल्यार कान आनी मन हालयना. तर आमकां आतां मिरसांगो केल्यो त्यो आमच्यो नश्ट जावन गेल्यो सगळ्यो. सगळें आमची वाट लावन दवरली आनी आमी कशें जगपाचें कशें.